प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 21वी चीट 28 ते 32 पर्यंत. आनी आयज जेजू एक वोपार घालता. तो म्हणटा की दोग पूत आहले आनी तांच्या बापायन एकल्या पुताक सांगलें तूं वच आनी शेतान काम कर. आनी ताणें म्हणलें ना हांव वचना. पूण थोड्या उपरांत ताणें नियाल केलो आनी तो शेतान गेलो आनी कामाक लागलो. दुसऱ्या पुता कडेन वेता आनी म्हणटा बाबा तूं वच आनी शेतान वच. वय म्हणटा हांव वेतलो. पूण तो वचना. आनी आयज ह्या ओपारीन जेजू एक शिकवण दिता आमकां. तो कितें शिकवण दिता? तो म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता, दोन वसूलदार आनी शिंडोल बायल्यो तुमच्या आदीं सुर्गीच्या राज्यांत वेतात. भाव भयणीनो, जेन्ना त्या पयल्या पुतान म्हणलें बापायक हांव वेचोना, पूण ताजे उपरांत ताणें नियाळ केलो, बारीक चिंतलें आनी तो शेतान वचून आपलें काम केलें. ताणें खरेंच बापायची खोशी केली. पयलो तो एकदम बाबाचें उतर आयकोंक ना. फकत ताणें ना म्हणलें. पूण तेज्या उपरांत बारीक चिंतलें, नियाळ केलो, बोगसणें मागलें आनी आपलें मन बदलून तो कामाक गेलो आनी बापाची खोशी केली. पूण दुसऱ्या चेड्यान कितें केलें? वय वेता येता वय म्हणलें ताणें बापायक. पूण वसोंक ना, बापाचें काम करूंक ना. आनी भाव भयणीनो, शिंडोल बायलो, दोन वसूलदार जे लोक कितले पातकी आहात, जेन्ना देवाचें उतर आयकतात, देवाच्या जेजूचें उतर कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी तुमचें नियाल कोत्तात, मन बदलतात, म्हजे कडेन येतात, हांव तुमकां काकूट दितां. हांव तुमकां म्हजी दया दितां. आनी जेन्ना आमी देवाची दया, काकूट, ताची कृपा आमकां मेवता, आतां आमी त्या कृपे वरवीं, त्या दया वरवीं, ती काकुती वरवीं आमी आतां आमचें जिवीत बदलता आनी आमी जेजूचे पाटलावदार जाता. पूण जो लोक आपलो समजता की हांव इगोर्जेक वता, हांव मागणें कोत्ता, हांव सगळें बरें कोत्ता, पूण तो खरेंच आपल्याच भितर कितें आहा तें केन्ना चिंतना, बारीक चिंतना, ताचेर नियाळ करना. कित्याक जेन्ना आमी समजता की आमी सगळीं बरीं म्हणून, आमी पातकी न्हय म्हणून, आमी सगळीं बरीं, तेन्नाच की सगळो गडबड घडटा. कित्याक जेन्ना आमी समजता आमच्या कोन्या वरवीं की आमी देवा सारकी शोशी देवा कडेन देवाच्या फुडें आमी एकदम बरीं भुरगीं म्हणून, तेन्ना की आमी खरेंच पडटा. आमी सगळीं पातकी, सगल्यांनी आमी. जो ह्या संवसारांत आयलो, फकत जेजू एक ह्या संवसारांत आयलो एकूच मनीस जो एकूय पातक करूंक ना. पूण ह्या संवसारांत जो कोण आयला सगळीं पातकी. आमी सगल्यांनी पातक केलां. आनी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरता, ताणें आमचे पासत खुर्सार आपलो जीव दिलो, आपलें रगत व्हारयलें आनी आमी जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमकां जेजूचें सगळें बरें, जेजूची काकूट, जेजूची दया, जेजूची कृपा आमकां फाव जाता. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां कितें जालां आमच्या जिवितांत, कितें वायट जालां, कितें आमी केलां, आमी पातकी. पूण जेन्ना आमी जेजूचे कडेन आतां, जेजू आमकां बक्षिता. जेजू आमचें जें आमी फाटल्या दिसांनी आमी केलां, आमी फाटल्या वर्सांनी केलां, तें आमचेर केन्नाच आमची आड दवरना. आमकां बक्षिता आनी आमकां खरेंच आपली दया आनी आपली कृपा दिता. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी जेजू कडेन येवया. आमचें जें फाटलें जिवीत, आमचें वायट जिवीत आहलें, जेजूचें आमी उतराचेर आमी केन्नाच नियाळ करूंक नासलो, केन्ना तें उतर शिकोवंक नासलें, केन्ना तें उतर पाडूंक नासलें आमच्या जिवितांत. आयज आमी जेजू कडेन या आनी जेजूचें बोगसणें मागून आमी जेजूचे पाटलावदार जावपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी हांव परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक
एक एकल्याक तुमच्या आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.